सरकारान ट्रक धन्यांचे रीण माफ करचे आनी जो निधी कर्ज माफीक उणो पडटा तो बेकायदेशीर खण उद्देगांत घुसपल्ल्यांकडच्यान वसूल करचो अशें उत्तर गोंय टिप्पर ट्रक असोसिएशनान मागला। संघटनेची शेनवारा होंडा बसका जाली। सरकार असोसिएशनाच्यो मागण्यो पुराय करना जाल्यार कसलेच तरेची खण येरादारी चलपाक दिवचे नात असो थाराव बसकेन पास जालो। ट्रक, बार्ज आनी मशीन धन्यांनी आपल्यो मागण्यो घेवन मुख्यमंत्र्या कडेन वचपाचें थारायलां। जे पैसे कमी पडटले सरकाराक कर्ज माफ करपाक ते जे कोणी इल्लीगल केला मागीर ते मायनर आसूं ना जाल्यार ट्रेडर्स आसूं नाल्यार कोणी आसूं तेंच्या कडल्यान ताबडतोब रिकवरी करप आनी त्या पैशांनी सरकारान आमची कर्ज माफ करप। हेका तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आसा मरे जाल्यार आदर करा सगळे जाण। ते ठरल्या उपरांत आमी लोकांचे परत मत घेतले आनी जो कर्नाटकांतून माल हांगा येता सावट येता आनी तो हेच्या जेटीन आमच्या त्यांच्या ओन बाडी शेजाक तो हांगा आमोणे येता तो वचून आमी बंद करपाचें ठरयलां असो आमचो एक मुख्यालय निर्णय जाल्लो आसा आनी हेचेर आमी फुडें आमी कारवाय करता। नॉर्थ गोवा टिप्पर ट्रक असोसिएशनाची मिटींग जाल्ली तितून आमचे 2 ठराव पास जाल्या। ते पयलो ठराव म्हणजे जे आमचे जे ट्रकांचे लोन आसा ते सरकारान प्राधान्यान माफ करपाचें आनी जो जेटीर आनी खंय इल्लीगल माल आसा तितून तो माल विकल्या उपरांत आमकां ट्रक ओनरान सर्वाय करपाचें आनी ते जालें ना जायत तर आमी अशें ठरयलां ट्रक ओनर, बाज ओनर आनी मशीन ओनर आमकां जर कांय सर्वाय जालें ना जर जी कामां जी चल्लेलीं आसा ती सरकाराक निवेदन दिवन आमी टायम दिवन सरकाराक आमी ती बंद उडयतले आनी जन आंदोलन उबार करतले। जिंकू किंवा मरू हो लढ आमचो ह्या फुडें चालू जातलो। दोन नागरिकत्व आशिल्ल्या लोकांच्या मालमत्तेक हात घालो म्हणून तांकां जाग आयली। आपणाक फक्त नीज गोंयकारपण उरिल्लें जाय अशें स्पश्टीकरण भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिलां। 2 नागरिकत्व आशिल्ल्यांची मालमत्ता जप्त करपाक जाय अशी मागणी सुदीनान केल्ली। आमदार कायतू सिल्वाच्या 2 नागरिकत्व प्रकरणाचेर उलयतना गोंयान 1 लाख लोकांकडेन 2 नागरिकत्वां आसात अशें सुदीनान सांगलें। आज एक असो विशय आसा जो म्हजे तकलेंत घातलो चर्चेल जालें म्हणून आनी ड्युअल सिटीजनशीप। सी आय डोंट वॉन्ट टू कन्फिस्केट एनीबडीज प्रॉपर्टी। आमी नीज गोंयकार म्हणटा, नीज गोंयकार हें फक्त नांव उरतलें विथ दीस मे बी अंडर OCI और ड्युअल सिटीजनशीप यू आर लुजींग ऑल युअर रायट्स। दॅट इज वॉट आय वॉन्ट टू ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ गोवन पीपल। 3 दिसांत आय हॅव गॉट ऑन फेसबुक 67 पेजेस तातूंतले फक्त सपोर्टेड इज 10 आनी सगळ्यांनी गाळी मारल्या। हो विशय जेन्ना हांवें आयकलो की चर्चिलान कायतूचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन घातलें तेन्ना खंय तरी म्हाकाय दुखलें कारण देर आर 1 लाख कायतूज इन गोवा। कायतू इज नॉट वन। रिमेंबर हू गॉट अ ड्युअल सिटीजनशीप एंड एज पर द लॉ those who got a dual citizenship they will lose the voting rights first. They will lose the Indian citizenship. So हे खंय तरी लोकांच्या मनात केन्ना आंगार पडटा तांच्या प्रॉपर्टी किंवा पयशांक हात घातलो की हें समजता हांवें थंय हात घातलो आनी तेन्नाच लोकांक कळ्ळें की ह्याच्या फाटल्यान कितें तरी आसा आनी खरेंच आसा। इधर आमी ते वेगळे तरेन घेवपाक जाय किंवा ताचेर सिरियसली विचार करपाक जाय बिकॉज ऑन एन एवरेज मंथली 400 लोक ड्युअल सिटीजनशीप एप्लिकेशन करता। 15वें कोंकणी साहित्य संमेलनाचे शेनवारा उक्तावण जालें। 2 दीस चलपी ह्या साहित्य संमेलनात साहित्य लेखनाचेर चर्चा जातली। हें संमेलन गोंय विद्यापीठांत चल्लां। कोंकणीचो जाता तितलो वापर करचो तशेंच शिकप केन्नाच सोडूं नाकात असो उलो ह्या वेळार उलोवप्यांनी मारलो। साहित्याक लागून समाजान जें कितें घडटा तें मुखार येता। समाजान बदल करपाची क्षमता साहित्यांत आसा अशें उलोवप्यांनी सांगलें। एकच सांगूं सोदतां की तुमच्यांतलें असमाधान सोपूंक दिवं नाकात आनी शिकपाचें थांबोव नाकात। लेखन ही कला शिकत शिकत येता। ताच्या फाटल्यान कश्ट आसतात आनी रियाजूय आसता। तुम्ही जर वर्तमानपत्रां वाचतात सुनाप्रांत सोडून हेर इंग्लीश न्हय पूण मराठी वर्तमानपत्रां जर वाचतात आनी ती जर कोण पयलेच खेप वाचता अशें जर आसा जायत जाल्यार ताजो असो समज जातलो की ह्या देशांत वा ह्या गोंयांत इंग्लीश आसा मराठी आसा पूण कोंकणी मात कांय ना। कोंकणी म्हणून भास बीन म्हणून कांय ना।
कोंकणी साहित्य म्हणून काय ना. म्हणजे अजूनय कांय लोक थंय विचारतात की कोंकणी व्याकरण बीन आसा, खंयची कोंकणी सारकी, बार्देशांतली सारकी काय साश्टीची सारकी. त्या अपुर्बुद्धांक खबर ना की बार्देसांतल्या पेडणेच्या आमच्या गवण्यांनी साश्टींत वचून घरां बांदलीं, पूण भाशा कळनासून एखादो चिरो वांकडो लागलो ना. मनशांत आनी समाजांत मुळा सावन बदल करपाची तांक आशिल्ल्याक क्रांती बीच अशें मानतात. समाज पुरसा मदले वायट गुण तांच्यो विकृती पयस करून संस्कृतायेन गिरेस्त तशें समाजाक घडोवपाचो म्हत्वाचो वावर अख्खे जर संवसारभर कोणी प्रामुख्यान केला जाल्यार तो साहित्यान. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.